पेडण्या काजने वाठारांत सांत पिरायेच्या चलयेचेर हल्लो करपाच्या प्रकरणांत समीर कोरगांवकार आड पेडणे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। गोंय बाल कायदो आनी SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या खाला हो गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या सांत चलयेचेर 14 एप्रिलाक हल्लो जाल्लो। ते उपरांत चलयेचो आवय बापूय तशेंच थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घातिल्लो। फाल्यां ना गावलो परवा तरी गावतलो खंय लिपोन रावतलो। काल तेणी भर दिसा उजरे म्हाज्या चेडवाच्या हातीक धरून गोल पिनून ताका हें केलें। फाल्यां सकाळीं म्हाज्या चेडवाक तो उखलून व्हरोंक शकता न्हू। मागीर कोण जबाबदार घेतलो? मागीर हे कस करतले आनी मागीर सोदतले ताका? काय मागीर हात वयर करतले? म्हाजें चेडूं म्हाका ना जातलें न्हू। आनी आयज ना गावलो फाल्यां ना गावलो जाल्यार म्हणजे गावलो कोमोचो ताका धापून दवरलो हेणी। कोम्याक जर धापून दिलो तो दिसता फाल्यां आमकां। हो काय हेणी आतां खंय दवरलो तो आमकां खबर ना। पण कळटा न्हू हेंचें कितें तरी आहा म्हणून। जर सर हे साहेबांक मेळना न्हू तर खांद्या खंय आसात न्हू ताका आमी काडटा मागीर कोयतेनीच करून। जायना म्हणून सांगून तांकां फक्त तेणी आमकां बरोवन सांगनी ताका खंय तो मेळना। आमचे कडेन ताका सोदूंक जायना। मागीर ताका आमी हाडून तांच्या फुड्यान दवरता। तो खंय पाताळांत पसून गेला न्हू तितून उखलून हाडटा आनी फक्त तेंच्यानी जायना म्हणून बरोवन दिवनी आमकां। फक्त बरोवन दिया म्हणून। आनी आयज तो रात पसून तर येयना न्हू जाल्यार पळय आमी हांगाच खंयच वयची ना। काल ओगी रावले, सकाळी ओगी रावले, आज दनपार पसून ओगी रावले। 24 वरां तेंच्यांनी सांगलेली म्हाका 24 वरां ओगी रावले। 24 वरां सोंपली तशी म्हाजी सगळीं जाणां येयली, बायलां दादले सगळीं जाणां येयले। आतां ओगी रावपाचें ना कित्याक फाल्यां तो ह्याच तिडकीन फाल्यां चेडवा म्हाज्या थंयसर उखलून व्हरात जाल्यार कितें करतले? हो हे काय PSI जबाबदार घेवचो ना आमची, कित्याक तेची घेतलो न्हू। तो म्हणटालो तूं खंय तू कितेंय केल्यार आपूण तुका थारायता म्हणटलो। आतां हो तेचो कोण लागता कोचो कोण लागता तो आमकां खबर ना। पूण तो आयच्या राती तुमी कितें तरी हाया करिना जाल्यार कितें फाल्यां तेका कितें जाल्लें? जर त्वरित जायना तेका जर हाडिना जाल्यार हे प्रकरण वाडटलें। आणि ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक उलो घालता की सगळ्यांनी हांगा येवचें। आनी वयल्यान तो विचारता कारण हेच्या पयलीं अशे इन्सिडंट जाल्लेले आसा, पुलिसां कडल्यान अशे दिरंगाई जाल्लेली आसा, पूण ह्यान फुडें जावंक दिवचें ना आमी। 2 आवर तो भितर आसतलो आहलो, 2 वरां भितर तो भितर आसतलो। खंयसरूय असो ट्रेस करून हाडटले आहले, इतकी इंटेलिजन्स पुलिसां कडेन आसा। तो ट्रेस जायना, हांगा थंय आयज ना जाल्यार फाल्यां ना जाल्यार परवा। ह्यो गजाल ह्यो आन्सरांनी पुलिसां कडल्यान एक्सपेक्ट आमी करूं शकना। कितेंय गजाली घडल्यो जाल्यार पुलीस स्टेशनूच पयले स्टेप आसा, हांगा वचून तो ऑफेन्स नोंद करप आनी पुलिसांची कर्तव्य आसा की तांच्यांनी ताचेर एक्शन घेवप। हाच्या वयल्यान अशें दिसता की महिलांचेर अत्याचार जाता आनी पुलीस सुशेगाद आसात। 14 एप्रिल रोजी देशभरात गावागावात राज्य पातळीवर तालुका पातळीवर व्हडा प्रमाणान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती साजरी करपाची कार्यावळ सुरू आशिल्ली। आणि त्याच काळात पेडणे तालुक्यात एका दलित अल्पवयीन युवतीचो छेडछाड करप, तिका मारप असो गुन्हो घडलेलो आणि ताची कागाळ ताच्या आई वडिलांनी पेडणे पोलिसांकडे दिली। पण पेडणे पोलिसांनी हाचेर 2-3 दीस कांयच दखल घेवंक नाशिल्ली आणि ताचो राग काढत काल राती थळावे नागरिक आणि नागरिकांनी एक धडक मोहीम
पेडणे पोलिसांचेर स्टेशनाचेर व्हेली आणि बेगोबेग जो कोण संशयीत आसा तांचेर गुन्हो नोंदवचो आणि ताका अटक करची अशी मागणी केली। त्या उपरांत पेडणे पोलिसांनी समीर कोरगांवकर हांच्या विरुद्ध FIR नोंद केल्या आणि फुडली कारवाई सुरू आसा। आयज जायत्या वाठारात कायदा सुव्यवस्था बिघडल्या कारणान ल्हान व्हड गुन्हे घडत आसात, पूण असे गुन्हे घडटाना पोलीस फाटी कित्याक रावता की तांचेर खंयच्याय राजकर्त्यांचो राजकीय दबाव आसा काय असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा। काल राती पोलीस स्टेशनाचेर जेन्ना मागणी केली त्या उपरांत तांणी सांगले की जो कोण संशयीत आसा ताका बेगोबेग अटक करची आणि तांचेर कारवाई करची अशी मागणी केल्या। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।